नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार खबरो विस्तारान. गोंयकारांक म्हादयचेर मोदीची गॅरंटी शेळिल्ली. विरोधकांची मोदीचे सभे उपरांत बीजेपीचेर चढाई. अमित पाटकार म्हणटा गोंयांक स्पेशल स्टेटस दिता म्हणून सांगून फटयले. मायनिंगाचेर ब्र ना. विजय म्हणटा भायले नुस्तेमार गोंयचे शिमेत घुसतात. गोंय सरकार न्हिदला. म्हादयचेर सावंताची न्ही मोदीची गॅरंटी जाय म्हणून आरजी मनोज उलयलो. गोंयांत मोदीची जाहीर सभा जाली, मात म्हादयचेर गोंयकारांक मोदीची गॅरंटी ना. विरोधकांची बीजेपीचेर चढाई. पाटकर म्हणटा स्पेशल स्टेटस मायनिंगाचेर ब्र ना. नरेंद्र मोदीन काल जेन्ना गोंयांत आयलो, गोंयची जनता राविल्ली की तो केन्ना सांगता बाबा आपूण तुमकां 2014 सांगिल्लें 3 म्हयन्यांनी मायनिंग चालू जाता, आपल्याक माफ करा, आपूण करपाक शकलो ना. हें थंय ताणें काल सांगपा आशिल्लें. ताणें सांगपा आशिल्लें की आपूण तुमकां स्पेशल स्टेटस दिता म्हणून सांगिल्लो, तो तुमकां दिवपाक पावलो ना, आपल्याक माफ करा. तुमची म्हादय जी आसा ती आपूण DPR पास केलो तुमकां विचारनासतना, आपल्याक माफ करा. आपूण 2 कोटी रोजगार दिता म्हणून सांगिल्लें, आज गोंयांत आपूण नंबर 1 व्हरून दवरलें इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, आपल्याक माफ करा. अरे गोंयच्यो न्हंयो ज्यो आशिल्ल्यो, मांडवी आसतली, जुवारी आसतली, शापोरा आसतली, ह्यांची नांवां काडून घेतली ह्या नरेंद्र मोदी सरकारान. आमचे गोंयकारांचें अस्तित्व उडयलें. विजय म्हणटा गोंयच्या शिमे भितर खंय भायले नुस्तेकार येतात. गोंय सरकार न्हिदला. म्हादय आमची लायफ लायन जीवनदायिनी म्हणटाले ताका. लायफ लायनीचेर काय उलयलो ना प्रधानमंत्री. ताजे दुसरे नंबर 2 सांगले आमी दिले, मुख्यमंत्र्या बरोबर बसून ती काडून दिली म्हादय म्हणून कर्नाटकाक. ताजेर एकूय उतर उलयलो. दॅट इज द मेन इशू न्ही. आमी कोळसो नाका म्हणटात. कोळशाचे हांचे टार्गेटां व्हडलीं आहा. आज 15 मिलियन मेट्रीक टन्स कोळसो आमी हँडल करतात. 51 मिलियन मेट्रीक टन्स बाय 2031 करपाक 2030 ताचो टार्गेट आहा. पूण सेपरेट फिशींग मिनिस्ट्री करून भायले फिशरमॅन येवन गोंयच्या उदकांत नुस्तें मारून गेले. आमचे सरकार कांय करूंक शकना. कायदे तांकां आडावंक शकना. बुल ट्रॉलिंग चालूच आहा. LED फिशींग चालूच आहा. बारीक फिशरमॅन काबार. आरजीचो मनोज परब म्हणटा म्हादयचेर आमकां प्रमोद सावंताची गॅरंटी नाका, मोदीची गॅरंटी जाय. जी मोदीची गॅरंटी आमकां जाय आसली ती मोदीची गॅरंटी मात गोंयकारांक मेळोंक ना. आमकां जाय आसली आमची म्हादय, जी म्हादय अमित शान आनी ह्या BJP सरकारान कर्नाटकाक आमी दिली म्हणून गेल्या इलेक्शनाक, तेंच्या कर्नाटकाच्या इलेक्शना पयलीं तेंच्यान तांकां डिक्लेअर केलें. आमकां प्रमोद सावंताची गॅरंटी नाका, आमकां गोंयच्या BJPची गॅरंटी नाका. आमकां जाय मोदीची गॅरंटी, आनी मोदीची गॅरंटी तेंच्यांनी आमकां दिवंक ना. म्हादयची गॅरंटी तेंच्यांनी आमकां दिवंक ना. काँग्रेस BJP सरकार कर्नाटकान आसलो जाल्यार तेन्ना तुमी तो DPR कित्याक पुश केल्यात आनी तेन्ना तुमी तो DPR फाटीं कित्याक घेवंक ना. आयज तुमी जे काँग्रेसीक सांगता DPR फाटीं घे म्हणून, तेंचो सरकार आहा म्हणून, जेन्ना तुमचो सरकार आसलो तेन्ना तुमचो CM हो प्रमोद सावंत थंय वचोन कर्नाटका भाशण करतालो. तुमचो विश्वजीत राणे थंय कन्नडान उलोवन थंय भाशणां ठोकतालो. आनी तुमी आमची म्हादयची थंय डील करून येयल्यात. आनी हें तुमच्या अमित शान डायरेक्ट थंयसर स्टेजीचेर सांगलें की गोंयच्या सरकारा कडेन आमचें उलोवणें जाल्लेलें आहा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. अमित पाटकारान कर्नाटक काँग्रेस सरकाराक म्हादयचो DPR रद्द करपाक सांगचो. बीजेपीची काँग्रेस प्रदेश अध्यक्षाक चॅलेंज. कॅप्टन विर्याताचो ऑडियो व्हायरल जाला, ताचेर काँग्रेसीन उलोवचें. मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयलो. मोदीचे सांकवाळे सभेक 50,000 लोक पळोवन काँग्रेस खंय भिल्या. 50,000 लोक गोंयांत एका सभेक येता आनी म्हाका दिसता हाजो भंय काँग्रेसीक दिसला आनी काँग्रेसीक कळून चुकला की आमी ह्या इलेक्शनान म्हणजे आमचे दोनूय कॅन्डिडेट हरतले म्हणून. हांव म्हणटा अमित पाटकराक चॅलेंज दिता, आज तांचें सरकार आसा कर्नाटकान, तांणी DPR विड्रॉ करून घेवचो. डबल इंजीन जर आमकां लागता जाल्यार काँग्रेसीकूय लागना काय, कारण तांची भारत तोडो यात्रा परत परत सांगता गोंयांत आयली ना आनी तांणी करून घेवचो DPR विड्रॉ. ज्या सरकारान जो म्हादय ट्रिब्युनलाचो ऑर्डर आशिल्ली ती चॅलेंज केली आनी प्रत्येक म्हाका दिसता प्रयत्न केले. हो व्हिडिओ भोंवता जाल्यार ते 8 दीस जाले, पूण ताचेर अजून पर्यंत हे कोणूच जे हातून भितर तांणी नांवां घेतिल्लीं आसा ते मुखार येवन सांगनात की हो फेक आसा की करेक्ट आसा, हो डॉक्टर्ड आसा जावं कितें आसा. तो आवाज आसा तो विर्यातो फेर्नांडीस आनी तोय अजून पर्यंत प्रेस घेवन सांगना की हो आपलो व्हिडिओ न्ही. लोकां मुखार स्पश्टीकरण दिवचें की तांची भुमिका कितें आसा आतां. जो मनीस तांणी फुडें काडिल्लो आसा, व्हेरी ओन कॅन्डिडेट ऑफ काँग्रेस,
विच इज सपोर्टेड बाय विजय सरदेसाय हाणें परत पयलीं हें करपाक जाय की हो ऑडियो ताणें केल्लो तो कित्या खातीर केलो आनी तातूंत तथ्यता कितें आसा. CRZांतले नुस्तेमारांचे एकूय घर मोडचें ना. गरज पडल्यार कायदो बदलपाची तयारी मुख्यमंत्र्यान प्रुडंटाक स्पश्ट केलें. खरो सेक्युलर पक्ष खंय बीजेपीच कुवत ना तांणी मोदीक चाळीक आपोवचें न्ही. राहुल गांधीकूच आपोवचो. बँक लुट्टल्यांनी संविधानाचो अपमान करतल्यांनी खंय बीजेपीक चॅलेंज करपाची गरज ना. आज हांव लोकांक सांगपाक सोदता आनी मोठ्या अभिमानान जरी CRZ म्हणजे आमी जाका म्हणटा की 2019 प्लॅन जालो एकाय मछवाऱ्याचें घर वयचें ना हाजी गॅरंटी आमी मोदीजीच्या गॅरंटीचेर दिवपाक शकता. हाजो विश्वास आज हांव दिवपाक शकता कारण मछवारांची घरां प्रोटेक्ट करपा खातीर नक्कीच वेळ पडलो जाल्यार नवीन कायदो हाडचो पडलो सुद्दां आसत जाल्यार माननीय मोदीजी कडेन तो विशय घेवन वचपाची म्हाजी तयारी आसा आनी आमच्या पारंपारीक मछवारांची घरां ही सांबाळपा खातीर सगळे प्रयत्न पणाक लायतलो आनी ती CRZ म्हणजे आमी 2019 जाल्या उपरांत सुद्दां ती घरां प्रोटेक्ट करपा खातीर सदोदीत रावतले. खऱ्या सेक्युलर पार्टी खंयची जाल्यार खरी सेक्युलर पार्टी भारतीय जनता पार्टी आसा. म्हणून म्हज्या समेस्त गोंयकार भाव आनी भयणीक आज सांगपाक सोदता माननीय मोदीजी मॅसेज दिल्या खऱ्या अर्थात भारतीय जनता पार्टी सेक्युलर पार्टी आसा. ज्या बाबासाहेब घटनेचो अपमान करपी जो काँग्रेसचो उमेदवार आसा तेणी ते पयलीं क्लियर करचें. हांवें सांगता आनी गोंयकार माथ्यार मारू ह्या शब्दाचो अर्थ गोंयकारांक सारको खबर आहा. त्या खातीर लोकांक फटोवपाचो प्रयत्न करचो न्ही आनी म्हणजे मोदीजी घरा कडेन चाय आफोनाका ज्यांची कुवत ना तेंच्यांनी अशा पद्दतीचेर प्रधानमंत्र्याचेर स्टेटमेंट करचो न्ही. तेंच्यांनी च्या आपली घरा कडेन आपुणूच घेवची म्हाका दिसता. ना जाल्यार राहुल गांधीक आपल्या घरा कडेन आसून च्या दिवची आनी बाबासाहेब घटनेचो अर्थ कितें हो ताका समजून सांगचो होय म्हाजो उपदेश आसा. आनी बँक लुट्टल्यांक परत एकदां सांगता 3.5 लाख लोक विसरोंक ना. त्यांची नोकरी गेल्या तेय विसरोंक ना. अरे जेचे 2 कोटी अजुनूय मेळपाचो आसा तोय विसरोंक ना. मायनिंगाचेर उलयतना व्हायरल जाला तो ऑडियो आपलो न्ही. ते बीजेपीचे राजकी लावाक कारस्थान. आपली बदनामी करूंक फेक ऑडियो व्हायरल. कॅप्टन विर्यात प्रुडंटा कडेन उलयलो. ऑडियो खंय फॉरेन्सीक टेस्टाक धाडटलो. कोणें फेक ऑडियो केला ताचेर कारवाय जावंक जाय म्हणून विर्यात उलयला. 88 लिजीस पळय हा मायन लिजीस तातून हे आहात त्योकी आलेमांव आनी पाऊसकार आनी सगळे आहात. बिकॉज इन द डंप नंबर 6 दिगंबर पाऊसकर आनी सगळे हे व्हडले व्हडले इनवॉल्व जाल्ले. मीटिंग वॉज हेल्ड एट विजय सरदेसाईज हाऊस. representatives of all the mine owners were there. Claude Alvarez was also there. No, that is absolutely fake. कित्याक पयर राती 12 सुमार आमच्या MLAन बा बेल्टनान फोन केलो. अरे एक ऑडियो आयला. अरे ऑडियो मातसो चॅक कर खंयचो. एंड आय कूड नॉट रिकलेक्ट खंयचो ऑडियो. देन आय चॅक 4-5 फावट घालना एंड आय फेल्ट देर इज सम डिस्टॉर्शन सम डॉक्टरिंग. आतां सद्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आसा. यू कॅन कोणायच्या आवाजान कितेंय काडपाक जाता. सो इमिजिएटली आय सो दीस थिंग शूड बी सेंड फॉर फॉरेन्सीक एक्झामिनेशन. हो म्हजो आवाज न्ही, हो म्हजो ऑडियो न्ही, म्हजो ऑडियो न्ही. हें BJPन केलां आतां इलेक्शनाच्या टायमार जस्ट टू डायवर्ट द अटेन्शन बिकॉज दे नो सॉलीड नेगेटिविटी आसा. सॉलीड नेगेटिविटी आनी ते हांव बारीक आयकपाक लागले आमी. देन नेक्स्ट मॉर्निंग आय रँग अप माय फ्रेंड्स माय टीम मेंबर्स. ताणें आयकलें. ते म्हणपाक लागले अरे ते आवाजान डिफरन्स आसा कितें एक कितें तरी. सो वी वॉन्ट अ फॉरेन्सीक एक्झामिनेशन. हैदराबाद धाडपाक जाय ते आनी चॅक करपाक जाय. दूध का दूध पानी का पानी. कित्याक मायनिंगेचे दीस आय वॉज इन द इंडियन नेव्ही. ताळगांव पंचायतीचे वेंचणुकेक 68.79% मतदान. 2019 परस 6% उणें. 11 वॉर्डांतले 4 जाण आदींच बिनविरोध. चौगूय मॉन्सेरात पॅनलाचे. आमदार जेनिफर मंत्री बाबूश म्हणटा ताळगांवच्या मतदारांचेर विश्वास. उरिल्ले उमेदवार तांच्याच पॅनलाचे येतले. युनायटेड ताळगांव पॅनलाचे सेसिल रॉड्रिक्स म्हणटा तांचे सीट येता फाल्यां निकाल. Contest, I am confident that we will win all the 11 seats. There is no issue about it. See, challenging, ultimately it is people. See, people of Talegaon knows me very well. And I have got a confidence of the people of Talegaon. Now, as far as voting is concerned, it is God knows and the person who a voter knows whom they are voting for. Because
when you see ground reality, it is our panchayat and our punch members and Babush and me who work for the people. See, it's very easy for opposition to say anything because they come only during the time of election. आउट ऑफ 11 तुम्ही ऑलरेडी 4 तुमच्या अपोज आलेले आसा सो रिमेनिंग इज 7 सो 7 All तुमकां seven. all 7 तुम्ही All seven, yes. First of all, I would like to congratulate the 4 who has come unopposed and thank the people of those 4 wards, the supporters, because आमची एक आर्मी कशी election येयले म्हणटकूच we all come down and work sincerely, wholeheartedly. And I thank those people, I thank the workers, because आयज एक आर्मी पयली म्हणटून दुसरो भिता. युनायटेड तालिगांव पॅनलाचे सिसील म्हणटा आमकांय सीट मेळटले कितले ते सांगना. बेजार आसा पूण 1 डे बिफोर इलेक्शन तुमी जाणा कितें जाता तें पयशे वयता जायते जाता आनी बाबूश आमचोच म्हूण येता मागीर सगळें जाता बट आय स्टील बिलीव दॅट डेमोक्रेसी इज देर and people will vote for change. And this is panchayat election. If change doesn't happen now, then it will never happen. But I can assure you that we will win definitely seats. Out of 11, we will win. How many seats you are? We will win. We win all 7, amazing, but we will win. I'm just saying the win word. We will win. कामराबाटाचे तशेंच आतां सॅनिटेशन सोड टॉयलेटीची फॅसिलिटी ना कसलीच फॅसिलिटी ना ते तूं ते ड्रेनेज पळय ते घरांतल्या भितरल्यान मदल्यान उदक व्हांवता आसतलें ते हे हितून आमची तेंची भुरग्यां लोकांची भुरग्यां धाकटी भुरग्यां आसा पावसाक कितें परिस्थिती जातली भुरग्यांक दॅट इज अ टोटली तुका हें आतां मलेरिया सगळें दुयेंस जातलें लोकांक पूण कितें हांकां पडलेलें ना. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत आणि तुळशीदास च्यारी. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. स्मार्ट सिटीचे रस्त्याच्या कामाक आडखळ जाता म्हणून सांतिनेच्यान कांपाल ग्राउंडार रिलोकेट केल्लो वड मूळ धरता. ताका नवीं मुळां येवंक लागल्यांत. पावसांत पाल येतलो म्हणून पर्यावरण जाणकार डॅनियल डिसोज सांगता. झाडाक थंडाय म्हणून ग्रीन कार्पेटान थापला. दिसाक 2 फावट उदक घालतात. खासा रिपोर्ट. स्मार्ट सिटीचे कामात आडमेळ थारता म्हणून सांतिनेच आशिल्ले एका वडाचे झाड काढून कांपाल ग्राउंडार रिलोकेट केल्ले. ते झाड जगचें ना म्हणून विरोधकांनी सरकाराचेर फोग काडिल्लो. मात ते झाड ट्रिटमेंटाक बरो रिस्पॉन्स दिता. झाड जगतले म्हणून पर्यावरण अभ्यासक डॅनियल डिसोजाक विश्वास. So far, the banyan tree at Kampal is doing okay. The tree is live. It is responding to all the treatment that we have done. And now we are also seeing new roots that are coming. So far we are good. And because it's the peak of the summer, but I think the tree is doing good and the tree is happy. But so far the tree is alive. That much I can guarantee you. The tree is alive. Okay. And it is responding to the treatment. Whatever treatment I've done, it's responding very well. So सोत्याक आमी कोता दिसाक आमी 4 पावटी उदक घालता आनी दोन पावटी दिसाक आमी we are misting the tree. Okay. And what we have done, I mean, आख्खे tree we have wrapped it up, so we are creating a special microclimatic conditions. Okay. So because it's peak summer, it's not the right time of the year to do it. So we have put that green shade net. So we have made one artificial climatic control. So with that, the tree is responding, and we put a 50% shade net. So it is getting 50% light for the new leaves to gain photosynthesis. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. सकरेवाल काणकोणा राती उसरां विल्सन फर्नांडीस म्हणटा त्याची बॉडी सापडली. रस्त्याक कुशीक पडिल्लो आंगार घावे दिसतात. ते सुवातेर आर्मांच्यो कारतुशी मेळ्ळ्यात. विल्सन सकरेवाल एक बार रेंटाक चलयतालो. एकल्याक ताची बॉडी दिश्टी पडल्या उपरांत ताणें बारवाल्याच्या कानार घालें. खून म्हणून दुबाव. केस काणकोण पुलिसा कडेन पावल्या. एक्चुली रातची 12 हांव उठलो. 12 उठून उठलो भितर गेलो आनी वचून न्हिदलो. ते नंतर तो तेज्या मानाय उल करून लागलो म्हाका विचारल्यार. मागीर हांव उठलो. हांव भायर रुमान न्हिदतालो. हांव उठून हांवें म्हणल्यार पात्रांक बॅटरी घेवन यो. मागीर बॅटरी घेवन दोगांय येयले. दोगांय येयले जाल्यार हो असो उमटो पडले कडेन आहा. विल्सन हय विल्सन. मागीर तेणें ताका अशें हाती धरलो आनी परतिलो. परतिचेर तेगे सगळें रगत ताका सकयल. मागीर तशें हें केलें मागीर ते बायले फोन केलो. पुलिसांक फोन केलो. पुलीस येयले आनी मागीर बायलान येयली आनी मागीर एम्बुलंस येयली. एम्बुलंसान मागीर घेवन गेले. हे केन्ना सुमार आतां आयज फातोडे आज फातोडे चारां. विल्सन फेर्नांडीस हो पणचिले काणकोणचो एक भुरगो हांगा सकरेवाळ काणकोण हांगा एक बार चलयतालो. गेले 2 म्हयन्या पयलीं ताणें बार चलोवपाक घेतलेलें. रातची जेन्ना बार मालकाक तेजो वेटर उठोवपा आयलो 3:30 वरांचेर आनी सांगलें जो विल्सन आसा तेजे तो हांगा पडलेलो आसा हे इको गाडये सायडीच्यान पडलेलो आसा.
तेन्ना तो मालक आशिल्लो बाराचो तो येवन भायर पळयल्यार तो पडलेलो आशिल्लो, अक्षरशः रक्तबंबाळ जावन तो पडलेलो आशिल्लो. तेजे नंतर तेणी पुलिसांक कल्पना दिली आनी ह्या सुवातेर कांय थळाव्या कडल्यान अशी म्हायती मेळ्ळ्या की एक गांवठी बंदूक आनी कांय कारतुसूय हांगा मेळ्ळा. ताका लागून हो संशयास्पद अशें वातावरण तयार केलां. हेजे बद्दल गांवां लोक वेगळे वेगळे तर्क काडीत आसात. काणकोण पुलीस ह्या घटनेचो एकंदर तपास करता. प्रुडंटा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर. फोंड्या सातोड्या केरी एक्सिडेंटांत 27 वर्सांचो रजत सतरकार आगताक गेलो. नव्या बॅचीचो पुलीस कॉन्स्टेबल फातोडेर फोंड्या सावन घरा आल केरी वतालो. लायटीच्या खांब्यार स्कूटर मोखली. 108 अँब्युलन्स सुवातेर पाव मेरेन जीव गेल्लो. अपघातांनी तरणाटे वचपाचें सत्र चालूच. नमस्कार. आयज आमी आसा आल्ला केरी हांगासर आनी राती हांगासर 3 सुमार एक एक्सिडेंट जावन रजत सतरकर वय 27 हो हांगा ऑन द स्पॉट डेड जाल्लो आसा. जो न्यूली रिक्रुटेड पुलीस कॉन्स्टेबल भितर बॅची आतां तो जॉयन जावपाचो आशिल्लो आनी राती अकस्मात म्हाका दिसता तो घरा येतालो आनी हो बॉम्ब अडकना जेन्ना वचपाक ह्या वाटेन केरी वाटेन येतालो तेन्ना आल्ला केरी ह्या खांब्याक तेजी एक्टिवा स्कुटरीन डॅश दिवन ताजो ऑन द स्पॉट हांगासर डेथ जाल्लो आसा. मार्दो पुलीस स्टेशनान पंचनामा करून आतां फुडली तपास ते करीत आसात. आल्ला केरीच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. बारीक शेतकारां मेरेन शेतकी सबसिडी वा तसल्यो स्किमी पावनात. स्किमी घेतले जाल्यार फावटी मारच्यो पडटात. सरकारान बारीक शेतकारांच्या दारार वचून तांकां प्रत्येक स्कीम समजावन सांगची. कांय शेतकार म्हणटा मोदी सरकारान शेतकी मळार बरें काम केलां. प्रुडंटाच्या खासा सिरिजांत शेतकारांचो लोकनामो. तुमचे प्रश्न, तुमचे इशू, तुमच्यो आशा, तुमच्यो आकांक्षा, आमची माझी लोकनामो. पूण अजून सुद्दां गव्हर्मेंट आतां जाय तें सांगता, मिटिंगान सांगता, हें सांगता तें सांगता, पूण कितें सबसिडी म्हणटा ती कांय ना. केन्नाय जर सबसिडी मेळ्ळे ते घेवन आमी वयता. तो म्हणटा कितें हेज्या फुड्यान वच, तो सांगता तेज्या फुड्यान वच, अशें 5 जाणांच्या फुड्यान भोंवडायता. पूण एक सुद्दां सबसिडी आमकां मेळना. कांय कितें केलां होय सरकार येता तोय सरकार येता. BJP आयलो BJPनूय तेंच, काँग्रेस आयलो काँग्रेसानूय तेंच. सो आम हिंगसोन थिंगा तांकां सगळे पार्टी आम पावटी घाताय हिंगा तेंगे ऑफिसांनी. सो आजून पासून आम मेळना. सो हांव कितें म्हणटा हेज्या मुखार सरकारांनी तरी आपणागे ऑफिसर्सान तरी फार्मर्सांगे डोरस्टेपाचेर पावयले आनी तेंगे कितें प्रॉब्लम्स आहाय ती चोयली, तेंगे ती प्रॉब्लमा सोल्युशन सोदिले आनी ते सगळे स्किम्स आहाय ते काय तेंगे कितें इन्सेंटिव्स आहाय ते आनी अवेरनेस क्रिएट केले. हें सगळें तरी तेमी आमगे फार्मरांगे डोरस्टेपाचेर तरी दिले सगळे सर्विसीस बी जाल्यार जायतें बरें जातलें मुखार. पूण आमकां गोवोरमेंटा कडच्यान आनी फेसिलिटी मेळ्ळी जाल्यार तांकां सारें दुसरे स्किम्यो कसल्योय डेवलप करपाक ह्यो तर दिले जाल्यार आमचे यूथ फाल्यां शेतां रोवपाक तयार जातले. इलेक्शन आमकां फायदो कांय ना कितें आनी हो मोदी आमकां वयर काडटलो म्हणटा ते शेतकऱ्यांक वयर काडले. आपले वटेन जे ते सरकार हे आहा पळय न्हू तांकां शेतकऱ्यांक वयर काडले. हेवटेन मयाचे शेतकऱ्यांक मारून उडयले. काय ना उपेग. आणि फर्टिलायझर बी गव्हर्मेंटा कडल्यान अपेक्षा की थोडी व्हरायटी ऑफ फर्टिलायझर लायक नॅनो मायक्रोन्युट्रियंट नॅनो फॉस्फेट ही मातशी खतां अवेलेबल जावपाक जाय. आमकां टोटली डिपेंड रावचें पडटा लायक कोल्हापूर एरिया सारके ते थंयच्यान मागीर डिस्पॅच करतले. सो गव्हर्मेंटान एक कोणाक तरी टेंडर दिवपाचें जेच्या कडेन सगळीं खतां अवेलेबल आसतली. अशें ऑर्गेनीक म्हणटा ऑर्गेनीक पण सगळीं न्यूट्रिशन ऑर्गेनिकान मेळना आनी ऑर्गेनीक 100% केलो जाल्यार तो रेट शेतकऱ्याक मेळना. धेंपू स्पोर्ट्स क्लबान आय लीग 2 क्वॉलिफायींग सर्तींत सुदैवा FCक 3-1 गोलान मारून फायनलींत सुवात जोडली. शेनवारा पोन्ने गोंयांत जाल्ले सर्तींत धेंपू स्पोर्ट्स क्लबाक मोठे येस. मुख्यमंत्र्यान धेंपू स्पोर्ट्स क्लबाक जैताची आनी मुखावेले वाटचालीक परबी दिली. गोंयकारां खातीर खंय मोठे उमेदीचो खीण. हिडपी गोरवां खातीर सरकारान दरेक मतदारसंघात गोशाळा बांदची. हणजुणा लोकांनी गोठे उडोवन बिल्डिंगो बांदून भाड्याक दिल्यात. गोरवां रस्त्यार सोडल्यात. रस्त्यावेली सुणी वाडल्यात. स्टरलायझेशन जायच. तांची कुयदाद घेवंक म्हाका पंचायतीचो आदार जाता. पॅटर्न सिरिजांत हणजूणचो रोहिदास फट्टे. आनी हांगा सगळीं जी गोरवां जितली आहात सगळ्या गोरवांक कोण पळयना काय ना. हांव तांकां पळयता. वखद पाणी सगळें हांव घालता. कांग पाणी घालता. आनी लोकांनी तांकां गोठे तेंचे मोडल्या आनी तांकां गांवार सोडलेलीं आहात आनी कोण तांकां पळयनात.
आनी तांकां गाये पडटात किडे पडटात तांकां वखद पाणी सगळें कितें पिल्लां आसा आनी कितें कितें सगळें वखदां आमी करता आनी आमचो PI बी आमकां खूब सपोर्ट करता पंचायत पासून आमकां सपोर्ट करता सगळें आनी हेल्थ पासून आमकां सपोर्ट करता शिवोले हेल्थ आहा पळय ते पूण ह्या लोक कोणूच तांकां पळोवंक सोदिना आनी कांय करूंक सोदिना म्हणजे म्हाजी इतलीच हें आहा गव्हर्मेंटा कडेन कितें एक तरी एक पर कॉन्स्टिट्युन्सी एक तरी गोशाळा जावची म्हणून आनी तरच तर ती उरतली नाल्यार ती रस्त्याचेर बसतात गाडयो येतात तांकां एक्सिडेंट करता पांय मोडटा तितून हे गांवार भोंवता तांकां कोण पळयता हे पळय ती आहात पळय सगळे एकवटीत सगळो हांगासर गार्बेज खातात सगळ्या गार्बेज खान तेंच्या पोटान सगळ्यो त्यो पोतयो गेलेल्यो आसात आनी ती शीक पडटात मागीर आमी ताका वखद विकत घालतात सगळे सलायन लावचें पडटा हें करता प्लास्टीक शीक काडली ती ओडून काडची पडटा आनी इल्ले अशें एक गोरू मरत आसता आनी तेंची ब्रिडींग आनीक वाडटा एटलिस्ट तरी तेंचे तरी पाड्यांचें तरी स्टेलायजेशन तरी करूंक जाय तें हेका आनी ती आतां सुणी आहात पळय सुणी कडेन पळय हेंचें कोण हें पळयना तांकां आमी तांकां खांग पाणी घालता स्टेलायजेशन आमी करता एनिमल रेस्क्यू येतात ते येतात तांकां धरून व्हरता पूण तांकां तरी एडॉप्टेशन सेंटर तरी कितें तरी जाय न्हू कितले म्हणून हें पळयतले कितले म्हणून करतले तें जायना ती गोरू आमी रातचे रस्त्यार आसता धाकटुली इल्लीशी पोरां तेंचेर गाडयो वयतात वयल्यान आनी ती गाडयो तेंचेर वचून ती पोर मारता आनी आवय बाबडी ती रडटात थंयसर मागीर कितें करपाचें लोकांनी सगळ्या लोकांक त्रास ट्युरिस्टांक त्रास सगळ्यांक त्रास ह्या लोकांनी सगळ्यांनी सोडलेलीं आहा गांवांत तांकां पडलेलें ना सगळे गोठे बिठे मोडून तेंचे तर रुमां करून भाड्याक दिता ही आशिल्ली सकाळची अपडेट परत रोखडेच मेळुया प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट ट्विटर प्रुडंट प्लस ॲप फेसबुक पॉडकास्ट टाटा प्ले ॲप जिओ TV ॲपार बी प्रुडंट बी सेफ कीप वॉचिंग प्रुडंट